नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। सरकार घालता विजिलन्स खाते जाग्यार 31 पोस्ट पास 24 नवे। गोयची स्वतंत्र केडराची मागणी लायतले तडीक। NIT खातीर धरतले नेट। परिकाराचो केंद्रा मुखार प्लान। दाबोळे विमानतळाची कामां आता 3 टप्प्यांनी। 3 ते 4 महिने फक्त 8 वरां विमानतळ बंद। पर्यटन सिजनात आसा तस्सो चालू। सरकाराच्या हरकती उपरांत नौदळान प्लान बदललो। गोयच्या हायर सेकंडरीनी सीट 18,000, धावेक भुरगे पास 15,000। तरीकूय शारांतल्यो मुखेल हायर सेकंडरी फूल। सरकारी अर्द्यो रिकाम्यो। कट ऑफ तेकली 85%। रिव्हर प्रिन्सेसीचो अजूनही 40% भाग उदकापना। सरकारान बोटीचो करचो अंडर वॉटर सर्वे। कावल पुराय काडल्यारूच अरिहंताक पैसे। आमदार मायकलाची सुचोवणी। वागातोर प्लॉटाचेर GTDCची सगळी बांदकामां बंद करपाचो राष्ट्रीय हरित लवादाचो आदेश। लँड सर्वे संचालकाकडच्यान 6 सप्तकां भितर मागलो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट। लेबर सोसायटींतल्यान PWDत घेतिल्ले 1400 कामगारांक टेम्पररी स्टेटस दिवपाचे उतर। सरकारान मागलो 16 जून मेरेन प्राज। हे फावटूय कामगारांची मुख्यमंत्र्याक ना गांठ भेट। खबरो विस्तारान। परिकार सरकार आता विजिलन्स खाते जाग्यार घालपाक लागला। बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेत खात्याक 31 पोस्ट पास केले। तातूंत 24 नवे 7 पयलींचे रिते। SIT घटमूट करतले म्हूण मुख्यमंत्री परिकारान बसके उपरांत मिडियाक उलोवन दाखयले। गोंयाक स्वतंत्र केडराची मागणी केंद्रात तडीक लावपाची तयारी परिकार सरकारान केल्या। NIT खातीर सरकार नेट लायतलो। काँग्रेस सरकारान नाका आशिल्ले प्रकल्पाचेर धाडिल्ले केंद्राचे पयशे परत धाडपाचे सरकारान थारायला। विजिलन्साच्यो अनेक गजाली स्लो आसपाचें एक कारण म्हणजे थंय कमी आशिल्लो स्टाफ। त्यामुळे 24 न्यू पोस्ट आर क्रिएटेड and 7 posts which were never filled since very long time, more than 5 years, have been revived. So 31 additional posts are given to vigilance and anti-corruption so that corruption level also comes down, and vigilance inquiries which take very long time, creating harassment actually more than the punishment, also are taken care, so that cases which are pending for 8 years, 10 years can be speeded up. So with this creation, and within a 1 month I have directed them to fill it. So by July we will see that full scale vigilance department will be functional. We are going ahead. The news is that our decision to form a cadre remains. Asa, definitely. I am finding shortage of officers, good officers, and shortage of officers also. The workload has increased in last 10 years in a different style. What I said that I don't have to write letters now. I can go and get things done. त्यामुळे परत पत्रा कोणाक बरयता, जे लोक करिना तांकां रेकॉर्ड दवरपाक पत्रां करता। हांव आतां करून घेतलो। मे बी इट विल टेक सम टायम that the government take its roots properly. Unwanted money which was given by the earlier government will be refunded back to the central government, because those projects are non-viable, or those projects are now for example, one matter which is coming up immediately is Institute of Hotel Management being constructed at Farmagudi. The central government currently says it should be 25% reservation to the state. The amount sanctioned is only 12 crores. We are asking for after task force meeting, whatever the changes we need, we will be asking for those changes, because there is a dilemma that with 25%, why should we spend all the money? Because the actual cost will be 30-40 crores. I am going on 31st or 1st to Delhi. I am meeting Srimati Smriti Irani and demanding that our age-old demands be kept up. The rest, let them decide how to. One of them is NIT, but NIT भितर प्रॉब्लेम जाल्लो तो हांगा जो डायरेक्टर आशिल्लो ताका पोटली उखलली। कामां आता 3 टप्प्यांनी जाग्यार घालपाचे नौदळान थारायला। ऐन टुरिझम सिजनात ऑक्टोबर ते जानेर मेरेन विमानतळ सद्या भशेन चालू उरतलो।
मात धावपट्टी थोडी ल्हान दवरतले. फेब्रुवारी ते मे म्हयनो मेरेन विमानतळ फकत 8 वरां चालू उरतलो. विमानतळ प्राधिकरण आनी नौदळाचे बसकेत बुधवारा हो निर्णय जालो. पयलीं हो विमानतळ पुराय 6 म्हयने दिसाक 16 वरां बंद दवरपाचे आशिल्ले, पण टुरिझम सिजनाक लागून गोंय सरकारान हरकत घेतिल्ल्यान नौदळान प्लान बदललो. सप्टेंबर ते जानेर मेरेन विमानतळ पुराय चालू उरतलो. उसमें फर्स्ट फेज़ अक्टूबर टू नवंबर होगा. उसी पीरियड में जो ऑपरेशन 24 आवर्स रहेगा. देयर विल नॉट बी एनी चेंजेस इन ऑपरेशन. मतलब नो रिस्ट्रिक्शन, 24 आवर्स मिलेंगे. ओनली जो रनवे लेंथ विल बी थोड़ा कम मिलेगा. द रनवे विल लेंथ बिकम लेस. सिमिलरली सेकेंड फेज also 24 hours operation. There will not be any watch hour restriction. All the flights can come 24 hours. फेज थर्ड, ये जो दोनों फेज चलेगा अक्टूबर से जनवरी तक. So most of our chartered operations, 70% of the chartered operations will be completed. So it is a very good news for Goa tourism, Goa industries, tourism industry, that Navy is very much helpful to make the runway maintenance work in the 3 phases. उसमें 70% of the work will be completed. Tourist seasons will be completed by end of January. Third phase, that is starting from February to May. During that period, there will be a watch hour restriction of 8 hours. So morning 6 to 2 o'clock the operations will be there, and airport authority and this airlines operator committee, they will be confirming tomorrow 10 o'clock. This hours 6 to 2, 8 hours operation. We are discussed and they are asked the confirmation from AI as well as the airlines operator committee. So this is the phase of operation. Third phase of the operation, that runway maintenance, आपको full length of the runway available होगा. जो फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज में रनवे लेंथ थोड़ा कम हो जाएगा. बसकेवेळार भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यटन सिजनात येवपी चार्टर्ड विमानां नव्या टर्मिनलाचेर देवपा विशीं चर्चा केली. गोंयांत वर्सुकी हजारांवयर चार्टर्ड विमानां येतात. भारतात येवपी तशे तरेची विमानां पळयल्यार हो आंकडो जवळ जवळ 90%. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. गोंयच्या हायर सेकंडरीनी सीट 18,000, धावेक भुरगे पास 15,000. तरीकूय शारांतल्यो मुखेल हायर सेकंडरी 2 दिसांत फूल आनी गांवच्यो वा सरकारी अर्द्यो रिकाम्यो. एडमिशनाक सरासरी कट ऑफ पर्संटेज चलता 70 ते 80%. नांव आशिल्ल्या कांय हायर सेकंडरीनी कट ऑफ 85%क तेंकयल्या. पणजे, म्हापशें, मडगांवच्यो चडश्यो खाजगी हायर सेकंडरी फूल जाल्यात. आर्ट्स सोडल्यार सायन्स आनी कॉमर्साक गोंयभर हीच परिस्थिती. पळयात रिपोर्ट. गोंयांत हायर सेकंडरीनी एडमिशनाक 18,000 सीट आसात. अंदू 18,103 भुरग्यांतले 15,119 भुरगे पास जाल्यात. मात तरीकूय हायर सेकंडरीनी एडमिशनाक गिट्ट्यो. भुरगे बऱ्यो हायर सेकंडरी मेळच्यो म्हूण म्हापशां, पणजे, मडगांव सारकिल्ल्या शारांनी खाजगी हायर सेकंडरीनी एडमिशनां सोदतात. मात ह्या चडशा हायर सेकंडरीनी एडमिशनां 2 दिसां भितर फूल जाल्यांत. सिटां परस भुरगीं कमी आसूनय शारांतल्या खाजगी हायर सेकंडरीनी एडमिशनां फूल जाल्यांत. चडशा खाजगी हायर सेकंडरीनी कट ऑफ 70 ते 85 मेरेन दवरल्या. दुसरे वटेन गांवांतल्या आनी सरकारी हायर सेकंडरींक मागणी ना. अर्द्यो रिकाम्यो. प्रुडंटान कांय हायर सेकंडरीनी नियाळ घेतलो. म्हापशेंचे झेवियर हायर सेकंडरीन एडमिशन फूल म्हूण बोर्ड मारला. झेवियराची तांक 800 भुरग्यांची. सायन्साक 80%, कॉमर्साक 70%, आर्ट्साक 60% कट ऑफ आसूनय सीट फूल. 400 भुरगीं वेटिंग लिस्टार आसात. पणजे हीच परिस्थिती. डॉन बॉस्को थंय एडमिशनां फूल जाल्यांत. सायन्साक 80%, कॉमर्साक 75%, आर्ट्साक 70% कट ऑफ आसूनय सिटां फूल. 50 भुरगीं सगळ्या स्ट्रिमींनी वेटिंग लिस्टार रावल्यांत. पणजेचे पिपल्स हायर सेकंडरीत ब्रेस्तारा मेरेन एडमिशन फूल म्हूण बोर्ड दिसतलो. पिपल्सान आर्ट्साक 50%, कॉमर्साक 70% आनी सायन्सीक 75% कट ऑफ दवरल्या. अंदूच सुरू जाल्ले पणजेचे हेडगेवार हायर सेकंडरींत कॉमर्साक एडमिशनां फूल जाल्यांत. आर्ट्साक तितलो बरो प्रतिसाद ना. देपे हायर सेकंडरीत आर्ट्साची सगळीं सिटां फूल जाल्यांत. सायन्साक 220 सिटां मेळ्ळ्यात. देपेन एडमिशन कट ऑफ 75% दवरिल्ली, उपरांत 72 मेरेन देंवयली.
मडगांवां दामोदर हायर सेकंडरीन 80% वयर एडमिशनां जाल्यात, जाल्यार चौगुलेचें ऑनलायन एडमिशन निकतेंच सुरू जाता. शारांतल्यो बऱ्यो हायर सेकंडरी 2 दिसां भितर फूल जाल्यात. मात उपनगरी वाठार वा सरकारी हायर सेकंडरी अर्द्यो रिकाम्यो. सिटां आसात, मागणी ना. बरे हायर सेकंडरींतल्यान वेटिंग लिस्टा वयल्यान भायर पडले की बाकीच्या हायर सेकंडरीक मागणी. सरकारा कडेनूय सध्या तरी हाचेर उपाय दिसना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.